आयतार 16 ऑगस्ट 2024 साद्या काळाचो 20वो आयतार. मुखेल ओळ. बाये, तुजो भावार्थ व्हड आसा, तुवें मागलोलें तें तुका मेळ्ळें. मातयो 15 ओळ 28. नियाळाक आधार. एका गांवांत रामू सदांच सकाळीं फांतोडेर उठोवन शेतांत काम करतालो. त्या वर्सा मोठो दुस्काळ पडलो. सगळे शेतकामती चिंतूंक पडले. पावस ना, जमीन सुखी, बियां मोरोन वेतालीं. गांवांत लोक रडत आसले, पूण रामू शांत आसलो. तो सदांच देवा लागीं मागणें करतालो आनी थोडें थोडें काम चालूच दवरतालो. लोक ताका हांसतालो, फकाणां करून म्हणटालीं, आतां कसलोच फायदो ना. पूण रामू मनांत म्हणटालो, उमेद आनी भरवांचो सोडप ना. जायत्या दिसांनी मळब काळें जालें आनी पावस पडलो. सगळो गांवचो लोक खोशाल जालो. रामू हांसलो आनी म्हणलें, विस्वास आनी कोश्ट केन्नाच निर्फळ जायनात. इजायस प्रवादी आमकां उगडास करता. आमी विस्वास दवरून आनी स्वतान जियोंक जाय. भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता, जेजूक चिकटून रावल्यार मेलीं जाल्यार पासून देव सांडचो ना. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत एक बायल जेजू सोर्शी व्हड विस्वास घेवन येता आनी जेजू तिचे धुवेक बरी करता. आमच्या जिवितांत प्रस्न उपरासल्यार रोकडोच भावार्थ सांगता. आमी दुसऱ्या देवाक भोजता आनी खोरी वाट जेजू म्हूण विसरता. म्हजो थाराव. हांव म्हज्या जिवितान म्हजो भावार्थ घोट करतलें.